sota natrają nunta surgianon zata tuye Deum sorga paule बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं म्हजे भयणीनो भावनो आमचे पातकांचे दूख धरून देवाचे बोगसणे मागया काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर तूं पातकां कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर सोरपोदिदाद दिव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणाचे जिविताक पावों आमेन मागुया तुमची खासगी मागणी तेसां आसात ती ह्या मिसाची जी खरी ती तेसां आसात ती मनांत धरून आतां आमी हे मागणें उबारुया सोरपोदिदाद देवा उजवाडाचे बापा तुजे मोहिमेचो पोरजोळ आमच्या काळजांनी उदय सोकोर आनी रातचो सगळो काळोख पयस करून तुज्या एकल्याच पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाची भुरगीं म्हूण दिश्टी पडोवचें कोर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो आकट्या सारकी ताची उतरां ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो देवाच्या नांवान ताणें सर्ग बंद दवरलो तशेंच 3 फावटी वयर थावन उजो देंवयलो एलिजा तुज्या विजमितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत तुजे भाशेन आनीक कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत उज्याच्या घोड्यांचे गाडयेन उज्याच्या भोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो देवाची शिरोंड पडचे आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायचीं काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाचीं कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें तुका देखला आनी तुजी इश्टागोत जोडून मरून गेल्यान तीं सगळीं सुभागी देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्वरा अनेकदा म्हणुया तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्वरा तूं इस्रायलाचो गोवळी तर आयक आमकां तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ फांकोय तुजें बळ उक्तेपणी दाखोय जबाब तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्वरा दलबारांच्या सर्वेस्वरा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये स्वर्गार थावन नदर मार हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ जबाब तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्वरा तुज्या उजव्याक
बसयलेल्या पुरुशाचेर तुवें बळिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सुरशिलीं आमी कोडसरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणतल्या. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दोंगरा वेले देऊन येता आसतना शिश्यांनी जेजू कडेन विचारले, एलिजा पयलो येवचो जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो. पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुताकूय तांच्या हातांतले सोंसचें आसा. तेन्ना स्नान जाता जुवां विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी देवा बरोबर जियेना तेन्ना आमकां एक प्रकारचे सुरवातेक सूख आनंद मेळटा. कित्याक आमकां जाय पळय तशें आमच्यान करूंक जाता. पूण हातून देव जर आमकां आपल्या ताब्यांत करता, ताका जाय आमी स्वतंत्र जालेली देवा बरोबर रावली नाका ताका. पूण देव आमचे बरोबर सदांच आसा. नव्या कोरारान हें सगळें स्थापून घेतलेलें आसा. पूण पळयात, आमी आदल्या कोरारान आसलेले भशेन खूब पटीन जियेता. तो आमचे सुशी ताचे प्रवादी धाडटा. कशे प्रवादी? दुसरीं आमकां कितें बरें सांगतात, अशें करूंक फावना, तशें करूंक जाय. पूण तें आमकां मानना. कित्याक आमची चाल जी आतां देवा सरशिल्ली कोडसोरून आमी धरलेली आसा, ते चालींत आमकां कोणेंच कितेंच सांगपाचें न्हय. आमी देव जाता. म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना. आनी हांव तुमकां सगळ्या जाणांक सांगतलो कितें करूंक जाय पळय तें. हे भशेन आमचो मनोभव एटिट्यूड आसता. आनी आमकां कोणें तर सांगलें हें सारकें न्हय, हे भशेन करूंक जाय, ही देवाची वाट आसा, तें आमकां बिलकूल मानचें ना. आमी कितें कोत्ता? पातकां काडयता, दुसऱ्यांक काडून उडयता, वो आमी थंयसरली कोडसरता. पूण आमची स्थिती बदलना. ती उदीक आनी उदीक वायट जायत वयतली. आनी खूब पाटी अशें जाता, जीं मनशां आमकां बरें सांगतात कशे भशेन आमी जिवंक जाय तें, तेन्ना आमी ताका काडून उडयता. ताका आमी नाकारता, तांचें आमी आयकना. अशें खूब पाटी भुरगीं माय पाय सरशीं वागतात. ल्हान आसतना ताका सगळें माय पाय सांगतात तें तीं कोत्तात. पूण मागीर स्वतंत्र जालीं की ना, ताका तें बिलकूल आवडना. माय पाय कितें सांगतात? तांचेच बऱ्याक, फुडें हे भशेन जायना जावच्याक. पूण ताका तें मानना. तांकां काडून उडयतात. तांचे सरशीं बरे भशेन वागना. ताका मागीर आमी जाण कशे भशेन तांचे बरोबर वागतात पळय ती.
रागान आनी तांकां बिलकूल परवा करिनासतना उलयनासतना पर्यंत रावतात. हे भशेन आमचे सगळें घडटा. आनी स्नान दातार तो जेजूची वाट तयार करूंक आयला आनी तो तांकां सगळ्या जाणांक सांगता, तुमच्या पातकांतली तुमी भायर सरात, आपल्यापणांतली भायर सरून देवाच्या मार्गान तुमी चलात. तेन्ना कशें जातालें? सुमूर्त पाडूंक जाय आसलेली. सुमूर्तीन तांकां सगळें सांगलेलें, देवाचे मानामेंत आसात, तांचे प्रमाणे जियात. ना, तशें नाका. पूण आतां आमकां कोण आसा? जेजू आमच्या काळजांनी आसा आनी ताका आमी नाकारता. हे भशेन आमचें सगळें जावन जावच्याक आतां आमी खालतीकायेन आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक समोर पुया. ही भेटवणी वरवीं आनी आमची सगळीं चिंतना भावना आमची न्हय पूण ताची जावच्याक थोडो वेळ आमी मागण्यांत रावया. आमच्या हात अशें वणटेन धरया, दोळे बंद करया, ताका आमी आजीर जावया. पळयात, तो आमचें सगळें बरोवन येता. पांयांची बोट आसा ती सुद्दां तकली मेरेन सगळें ताचें सगळें उफेता. जावं आमची चिंतना भावना चाल आठवणी कितें आहा तितलेंय सगळीं आमी सुस्कार भायर सोडटना ताचें सगळें दवरया आनी तें भायर काडया. ताणें आमकां स्वतंत्र करच्याक आपलें रगत वारोयिल्लें आसा आनी ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा. ती सुटका आमी आपणावया. सगळें भितर आहा तितलें जेजू 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 म्हणून भायर काडलें की ना, तो तें सगळें नितळ निर्मळ करून दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण सगळें आमच्या सांद्यांनी कुडीच्या मनाच्या आत्म्याचें भरून काडटा आनी ताचे सारकें आमकां तो अदीक कोत्ता. जेजू आर्गां दिनवास तुका, कित्याक हे परी तूं आमकां सगळें बरें पळय तें तुजे कुडींत फाव कोत्ताय. आमी तुकाच चिटकोन रावंक आतां आमी आमचें जिवीत सगळेंच तुका हे भेटवणी वरवीं भेटयता हांव. आमेन. गीत गावया. C33 पानाचो अंक 42. C33 पेज 42. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. पुराणी आत्मो तुका दिता बापा, पुराणी आत्मो तुका दिता बापा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगळे काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदिदार आनी शासनांच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारोवणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुरगेच्या सोल दोलबारां सांगाती
तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान मुसळी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय मुसळी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसगुफेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुंचे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगुटुया सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे काळचितले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगट्टाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर निस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आनी सिमांव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवाचो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत कमळ पळयोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दवरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन सांत लुसी भाशेन आमचें जिवीत देवाक भेटोवन कितले संकश्ट आयले भियेनासतना आमचो जीव दिवंक पर्यंत आमी तयार जावया तिचे सारकी तर ह्या वेळार आमचें हें मागणें बापाक आमी उबारया जेजूच्या एकवटान सगळी आमची इंतसान मागणी दवरून आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणांक पुडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाचें ओत्रेकता तर आमकां चुदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दुतांक म्हणलें
आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळलो. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परसांचो मोग कोत्ता जेजू, म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत गावया. D40 पानाचो अंक 69. D40 पेज 69. Sorgiu dom Jezun dilo Amka oslo Pavon aslo Amso Jezu Jevon zalo Amche hatin Bukik Paulo Jezu Tuye Otma tuka Evum rauta Jesu Eni tuye Otma tuka Evum rauta. सुमी म्हणटा, होबळे हांव वेगीं येतां. जोण एकल्याच्या कोन्यांक
फावो ती मजुरी दिवंक हांव येता. मागुया. कोणवाडे बापा, तुज्या दिव्य जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सोवे आनी सोरपदिदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार बरोबर सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सद्गार मोहिमेक व्हरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोड्यातल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन सांत फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदी शांती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्यान बापाक मागता. आमेन. गीत गावया. G14 पानाचो अंक 104. G14 पेज 104. मोठ्या गीतांच्या कसा देवा उद्धार कांतिव मारी घेऊ घेतलो देवा उद्धार मारू उशालता बोगा Todos por saya Orejados boga Itu lagi rasa Jesu lagi rasa. System is bad. Mic check करिए.
Test 1, 2. Test 1. Test 1, 2. Test 1. Test. Test 1, 2. Testing like 1, 2. Test. Test. Test 1 more. Test. Test. One. Test. No. Test 1. No.
टेस्ट 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 वन टेस्ट 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 टेस्ट
Check test. आम्ही गीत घेऊया G4 पेज नंबर 98 G4 पान 9 आणि 8 बापा पावसावरी.
ही देवाची भोगतीण दोनया देवाचे कायदे पाळचे खातीर मोरो पोरयान झुजली आनी खोट्याचे उतरांक ती भिवूंक ना कित्याक थीर खोडपाचेर घडून आसलें तिचें बुन्याद. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडटा तुमकांय देव कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक आमची सगळीं इंतेसांवां आमच्या मनान हाडुया. तशेंच तांणी आमकां तांचे पासत मागोंक लायला. जो आपलो वाडदीस समोर रमता वो लग्नाचो दीस समोर रमता व तशेंच आमची कोण मरून गेलेली आसा तांचो उगडास कोत्ता हेचे दिसा तांकां देवाच्या हातान घालून हें बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देव आमचे काळीज मन जागृत करूंक दुतांक धाडटा. तशेंच आयचे मिसा बलिदानान आमी भाग्यवंत लुसीची परब समोर रमता. आपलें जिवीत वा आपलें आख्खेंच जिवीत देवाच्या हातान भेटयता. आपलें आंकवारपण देवाच्या हातान घालता आनी एक आंकवारी जिवीत जिवंक फुडें सरता. आनी जेन्ना ही खबर कळटा ती क्रिस्तांव जावन आसा ताका लग्नाक थारायल्ल्या मनशान तिका आपले अधिकारांक आहा पळय तांचेशी धाडली आनी तशेंच तिका मागीर दुमाळो कोश सोंसचें पडलें जेजूच्या नांवा खातीर आपल्या भावार्था खातीर आनी शेकी ती मेली. आमकांय असोच उदाहरण आमचे जिवितान कित्याक आमी ल्हान ल्हान त्याग सॅक्रिफीस कोत्ता वो आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान दूत कशें जावन एक बरो संदेश देवाचो तांकां सांगता. पूण खुबश्या फावटी आमी दुमाळो सोंसता पूण केन्ना केन्ना आमी आमचे अशोकताय लागून आमचे पातका लागून दुसऱ्यांकूय दुमाळो आनी कोश दिता आनी देवाचे संदेशकार कशें जायना दुसऱ्यांच्या जिवितान. तर आमचे पासत देवाची काकूट आनी भोगसणे मागुया. आमी सगळीं म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोट अपराध. हे पासत भगवान सुद्दां सांकवार मारे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा सासणाच्या उजवाडा आपले विस्वासी आंकवारी जिवितान आनी रक्त साक्षाचे दिराक मरोन भाग्यवंत लुसी प्रकाश बरीत ड्युटी जांक पावली. सोर बरेपणान प्रमाणीकपणान आनी सोत आमचे जिणेंत सांबाळूंक आमी उजवाडाची भुरगीं जांक आनी एक दीस भाग्यवंत लुसी सांगाता तुजे मोहिमेचे सासनीक उजवाडान आमी तुका भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू वरवीं तो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो. आगट्या सारकी ताची उतरां. ताणेंच तांकां बूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भोस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोर्ग बोंद दवरलो. तशेंच 3 पावटी वयर तावन उजो देंवयलो. एलिजा तुज्या विस्मितांनी
तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनीक कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोड्यांचे गाडयेन उज्याच्या भोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोण पोटचे आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टागोत जोडून मरून गेल्यांत तीं सगळीं सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हडकाय. आमचो जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ फांकय. तुजें बळ उक्तेपणीन दाखय. सबाब तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रातून मागता. आमचेशी परतून ये. स्वर्गार ताव नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोल्या दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसलोल्या पुरुशाचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोशिल्लीं आमी कोट सोरूंक वेची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खें मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दोंगरा वेले देंवोन येता आसतना सिसांनी जेजूक विचारलें, एलिजा पयलो येवचो जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटा? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळे थाऱ्यार घालतलो. पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका वळखूंक ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुताकूय तांच्या हातांतल्यान सोंसचें आसा. तेन्ना स्नान जाता जुवां विशयी तो उलयतालो म्हूण शीस समजमोलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतलीं वाचपां आमकां सांगता की देव आमकां जण एकल्याक जागृत करूंक, आमचें काळीज आमचें मन जागृत करूंक दूत धाडटा. आनी पयले वाचपान सिराकाच्या पुस्तकांतल्यान आमकां एलिजा प्रवादी लोकांक आपले देवाचे पोजेक तांकां हुस्कायता कशे भाशेन तांणी आपलें जिवीत जिवन देवाक तें भेटोवंक. आनी तो तांकां वेगवेगळी विजमितां कशी करून दाखयता, उजो देंवन हाडटा आनी ताचे वरवीं दाखोवन दिता खऱ्यांनीच देव हाजीर आसा. तशेंच आमी शुभ वर्तमानान आयकलां एलिजाची खबर. आनी जेजू सांगता एलिजा आयलो आनी ताची उतरां
लोकांनी आयकूंक ना वो समजूंक ना वो आयकली पूण आपलें जिवीत बदलूंक तयार जावंक ना आनी ताचे लागून ती ताका ओळखूंक पावना. तशेंच जेजू मागीर आपलीय खबर सांगता आपणाकूय अशेंच सोंसचें पडटलें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत दूत कशें संदेशकार कशे वेगवेगळीं मनशां येतात, तांकां आमी कशी भाशेन लेखता. आमी तांचो संदेश आयकून आमचें जिवीत बदलूंक तयार जाता वो आमी संदेश दिता त्याच मनशाक नाच कोत्ता. खुबशे फावटी अशें घडटा की आमी जो आमकां सांगता वो आमकां आव्हान दिता कशें आमी आमचें जिवीत बदलून बरें जिवीत जिवंक जाय तांकांच आमी पयस कोत्ता. आनी कित्याक लागून आमी पयस कोत्ता? कित्याक आमचे असोगताय लागून वा आमचे पातका लागून. तर आमी तांकां ओळखूंक पावना आनी जेन्ना आमी तांकां खऱ्यांनीच वळखता तेन्ना आमकां कळीत जाता हो संदेश देवा कडसून आमचेशी आयला आनी ते प्रमाणे आमी जिवंक लागता. तशें आमचे फॅमिलीनूय जाता. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सांगतात कशे भाशेन आपलें जिवीत जिवंक जाय, पूण संवसार आमकां इतलो बुलयता की आमी चिंताव ना. संवसार सांगता वो आमचे इश्ट सांगता पळय तेंच सत तेंच खरें. बट वी नीड टू हॅव अ क्रिटिकल थिंकींग एंड दॅट is only possible when we open up our hearts and minds to the Lord, because the Lord is the real truth and He gives the truth to us. संवसार वेगवेगळे स्वताचे भाशेन आमकां आमचे फुडें वस्तू दवरतले, पूण देवाचे येवजणे प्रमाणे देव आमकां दाखयतात ते मार्गान चलूंक देवाचे दुताची खबर आयकूंक आनी समजून आमचें जिवीत जिवंक हे मिसान देवाचो आदार मागुया. आमी गीत घेवया C24 पेज नंबर 38 C 20 आणि 4 पान 30 आणि 8 मातयेचें भांगार करूंक. मातयेचें भांगार करूंक शकताय तूं एकच उतर मातयेंतून आमची जिणी भांगार कर पवित्र आत्म्या दयाळ बाबा भक्तीपूर्ण किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वंदाव आमचें वरदान दयाळ बाबा भक्तीपूर्ण किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वंदाव आमचें वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपुद्या देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र देवाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर. लुसी, तुज्या भाग्यवंताचे काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाचे बोळान तिणें आपले कुडीचे सोगले वळवळ्यांचे जोयत व्हेलें. त्याच मोगान आमचेय काळीज पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकटून मागता. जे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुसी, तुज्या रोगत्या साक्षिणीन जेजूचे पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वावरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवंक आमकां तूं घोट कोत्ताय आनी अशें ताचे असोगतायेन
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेंक पोलचोडयताय. देखून स्वर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी प्रिथिवीचे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय. उंच स्वर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशेन कोसमरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो घोट पोरगोटुया. सोम्याचे संतोषे मरण आमी समोरता. तुझे गुणाची कोणानी कोटा. तुझ्या येण्याक आमी आत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमा आमचे गोंवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां सगोतीन मेलेल्या समेस्तांक ते पोलजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती निर्मोल पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या तर सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताची मुयमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्क आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशान वतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुशी सासणाच्या सासणांक.
सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस काल म्हणजे कशें पोलमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या सोम्या, तुवें तुमचे म्हजे भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना. फावना पूण तुमच्या दिशा एका एका सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. आमी गीत घेवया D15 पेज नंबर 55 D15 पान 55 जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोमी सोशे उदो उषा दिव्याक पळमिसलीचे यत्राक चलूंक पळुबेचे उषा दिव्याक पळमिसलीचे यत्राक चलूंक पळुबेचे तशे बगून म्हाका शिवे ना बोळशेसो आनी पदवे तशे बगून म्हाका शिवे ना बोळशेसो आनी पदवे. Miఠał Jezu, porno korsar, dela ponti, dela vine, kator lolo, roko kono, bikor lolo, kuri sono, kator lolo, roko kono, bikor lolo, kuri sono. जेजू आमच्या काळजान आयलोलो आसा आमी आमचे दोळे बंद करून ताका रिगून रावया. तो आमकां ताचे दूत ताचे संदेशकार जावंक आमंत्रण दिता. ताचो हो संदेश आमच्या जिवितान
आमी पयलो लागू करूंक ताचो आदार मागता आसतना आमचें काळीज मन उक्तें करुया हेरांकूय हो संदेश दिवपाक. जाका म्हजे फाटल्यान येवपाची खुशी आसा ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे प्रितीचे बापा, लुसी तुजे बागिवंत रक्त साक्षिणींक तुजे सेवेंत विस्वासी आनी कोश्टा मन्नांत जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवलेल्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसान दीस आत्मीक झुजूंक गोटाय आनी शक्ती दी. हे आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोपद्या देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा एमी सबलिनान वांटो घेतले खातीर, तशेंच आमचे साकिस्तांक कॉयर आनी मिडिया टिमांक देव बरें करूं. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मागणे बारोबर घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. दोनेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ऑथरेक्ट बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण आमी मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वकांटा. आमेन. आमी गीत घेवया. F15 पेज नंबर 92, F15 पान नोट आनी 2 मोसो पाटलाव करूंक.
Test. A135, page 62. Draw near to God. A135. A135, draw near to God, page 62. Draw near to God, and He'll draw near to you. Draw near to God, and He'll draw near to you. He'll draw near to you. Lift up your holy hands to Him and glorify His name. Open up your heart to Him and praise Him for His deeds. Draw near to God, and He'll draw near to you. Draw near to God, and He'll draw near to you. He'll draw near to you. Good morning, everyone. Good morning, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today we have got a memorial of Saint Lucy, Virgin and Martyr of the early 4th century. We all know that in the first 4th century, the Christians suffered a lot. Many were put to death for their faith. We don't know much about Saint Lucy, but what we know is the legends that surround her life. A brave woman who was unwilling to give up her faith
when asked to give up her faith, she said boldly, I belong to the eternal King. And then she was put to death. Today we pray especially for Alexander, who has been serving the church for last 16 years or so. Today is his birthday. He is very happy to be here with us and asked us for prayers for him and for his family. We also pray for others who have their birthdays and anniversaries. May God grant all your wishes. At times we have failed to love God and be bold enough to profess our faith. We ask the Lord's pardon and His mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. May the glorious intercession of the Virgin and Martyr Saint Lucy give us new heart, we pray, O Lord, so that we may celebrate her heavenly birthday in this present age and so behold things eternal. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. A reading from the book of Sirach. Elisha will come again. Then the prophet Elisha arose like a fire, and his word burned like a torch. He brought famine upon them, and by his zeal he made them few in number. By the word of the Lord he shut up the heavens, and also 3 times brought down fire. How glorious you were, O Elisha, in your wondrous deed, and who has the right to boast which you have? You who were taken up by a whirlwind of fire in a chariot with horses of fire. You who were ready at the appointed time, it is written, to calm the wrath of God before it breaks out in fury, to turn the heart of the father to the son, and to restore the tribes of Jacob. Blessed are those who saw you, and those who have been adorned in love, for we also surely live. The word of the Lord. Thanks be to God. Our response will be, God of hosts, bring us back. Let your face shine on us, and we shall be saved. God of hosts, bring us back. Let your face shine on us, and we shall be saved. O Shepherd of Israel, hear us, shine forth from your cherubim throne. O Lord, rouse up your might. O Lord, come to our help. Our response, God of hosts, bring us back. Let your face shine on us, and we shall be saved. God of hosts, turn again, we implore. Look down from heaven and see. Visit the wind and protect it. The wind your right hand has planted. Our response, God of hosts, bring us back. Let your face shine upon us, and we shall be saved. May your hand be on the man you have chosen, the man you have given sent, and we shall never forsake you again. Give us life, that we may call upon your name. Our response, God of hosts, bring us life.
and let us still shall be saved. and we shall be saved. Please stand for acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. The day of the Lord is near. Look, he comes to save us. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, Read in the Holy Gospel according to Saint Matthew. glory to you, O Lord. As they were coming down the mountain, the disciples asked Jesus, "Then why do the scribes say that first Elisha must come?" He replied, "Elijah does come, and he is to restore all things. But I tell you, Elijah has already come, and they did not know him, but did to him whatever they pleased. So also the Son of Man will suffer at their hands." Then the disciples understood that he was speaking to them of John and the Baptist. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, today's readings both focus on Prophet Elisha. Who was this prophet Elisha? One of the prophets of the Old Testament. Not an ordinary prophet, but a prophet who was burning with fire. Fire of the love of God. He wanted to breathe on his people. And he spoke against them, about them, because of the life they lived. He, it is said, brought fire from the earth to burn the earth. It is said that he even blocked heaven from bringing down rain, so the people suffered because of their infidelity. And because he was hated so much, God took him to heaven in a carriage full of fire. Such was this man, about whom also we heard New Testament, that he was to come, and he came in the nature of John the Baptist and spoke about the Messiah. We have many such people in the world who are burning with the fire of love. We have one with us to our left, whose mortal remains we have, St. Francis Xavier. It is said that when he left Europe, Ignatius told him, "Go and set the world with fire, fire of the love of God." Holy Father Pope Francis says the same thing. We must burn the earth with the fire of love. But this fire of love, we can burn others, provided our hearts are burning with the same fire of love. And this we can experience every day when we come to celebrate Eucharist Day, take part in it. We get this fire when Jesus comes to us, to the Eucharist. And we are called to live that fire of love in the course of the day. We ask God to give the same zeal Prophet Elijah had, so that we too become, in a way, witnesses the fire of the love of God through others. Page 72, B20. Humbly we come, B20, page 72. Humbly we come before your face, O Lord. Take the gifts we offer you. Humbly we come before your face, O Lord. Grant us peace and salvation.
pray that our sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Let us pray. May the joyful offerings we bring in the celebration of the blessed Saint Lucy win your gracious acceptance, O Lord, we pray, just as the struggle of her suffering and passion was pleasing to you. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty Eternal God, for the blood of your holy martyr Lucy poured out like Christ to glorify your name. Show forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power, and on the feeble bestow strength to bear your witness. And so with powers of heaven we worship you constantly on earth, and before your majesty without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and the resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Giving thanks, you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her the fullness of charity, together with Leo our Pope, Philip Neri, and Simon our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them in the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us call God our Father in the word Jesus has given to us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her unity and peace according with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's now offer each other some sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. D127, page 158. Seek you first, D127, page 158.
Alexander, after the final blessing, has invited us, all of us, for a piece of cake and a cup of coffee at outside. Let us pray. O God, who bestowed on Blessed Lucy a crown among the saints for twofold triumph of virginity and martyrdom, grant, we pray, to the power of this sacrament that bravely overcoming every evil, we may obtain the glory of heaven. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Pray to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled glory in heaven and preserved their body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. G7, page 192. G7. Mother of God.